सावर्डे माडेल वाठारांतली दोंगराची पालसण कोसळपाची घडणूक घडली। हाका लागून वाहन चालक आनी थळावे मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां। सेगीत पडपी पावसाक लागून आनीकूय पालसण कोसळपाची शक्यताय आसा। देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागले। आयज जे आमी आसात तो आमचो सावर्डे विलेज पंचायतीचो वार्ड नंबर 8 धडे माडेल हो आमचो स्वताचो आमचो वार्ड आसा। आणि तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता हे आमचो रोडा सायडीच्यान जी धड आसा ही कॉलेप्स जाल्ली आसा। आणि हे अंदूचेच न्हू की हे एवरी इयर हांगा खंय तरी पावसान हे कॉलेप्स जाता। आणि हांगा कांयच हांगा रिटेनिंग वॉल ना, सेफ्टी ना, कांयच ना लोकां खातीर। हेवटेच्यान आमचे गांवचे लोक हांगसरल्यान ट्रॅव्हल करतात, यो वच करतात। आणि हे तुम्ही पळोवपाक शकता ही माती सामकी हांगा रस्त्यार येयल्लो आसा। अर्दो रस्तो हांगा आतां हे मातयेन हे जाल्लो आसा। पूण जवळ जवळ म्हाका दिसता हेका ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जावपाक येयलो ही कॉलेप्स जाल्ल्या। अजून पर्यंत तेजेर कोणें कांयच एक्शनूच घेतली ना। आतां हेंची डिझास्टर मॅनेजमेंट आसता, पावसाक टीम करता, म्हाका खबर ना ते डिझास्टर मॅनेजमेंट आसात अस्तित्वान काय ते ना। आता तेकोन असं पळय मोसण हय तीच आता आमकां तीच न्हू आमची ही जी माडेल जो गांव आसा आमचो वाडाचो वाडो एक आसा माडेल म्हणून। ह्या माडेल गांवाची ही स्मशानभूमी जावन आसा। आणि एक ऑलमोस्ट 1.5 मीटर उरला ते कॉलेप्स जावपाक। जर आनी थोड्या दिसांनी हेय कॉलेप्स जातले आणि ते कॉलेप्स जाले जाल्यार ही मसण खंय तरी सकयल पडपाची आनी खूब शक्यता आसा। ही खंय तरी बारीक बारीक ही जी कामां आसा लोकांची सेफ्टी कन्सर्न करता ही खंय तरी बेगीन प्रायोरिटी बेसिसाचेर करपाक जाय। आतां प्रॉब्लेम जाला 1 म्हयनो जालो। आयज मेरेन पंचायतीन म्हाका दिसता कसलोच इनिशिएटीव घेवना हांगा। तेका लागून हे आयज मेरेन अशेंच उरलां पंचायत आनी कॉलेप्स जावपाची वाट पळयता। आनी जालो कितें प्रॉब्लेम मेन हे पळय रस्ते बिस्ते कॉलेप्स जाता, ह्यो धड्यो स्मशानभूमी प्रॉब्लेम जाता, थंय हांगा हेंचेर लक्ष ना। हेंगे फकत तिकेटीचेर फोकस। हे आयज मेरेन तिकेटी लागूनच भोंवतात मतदारसंघां आणि खंय तरी बीजेपी फेल म्हणून दाखयतात। आणि तेणी आयज प्रूव केल्ले कडेन आहा की बीजेपी फेल आणि हो आमदारू फेल म्हणून त्यांचेच कार्यकर्ते सांगतात, हे आम्ही उलयनात। अशी परिस्थिती आहा। आता तुम्ही सांगलं की हांगा 15 दीस मायज जाले 1 म्हयनो म्हणटा, हांगच्यान लोक येना तर हांगा लोक आता तुम्ही पळयता बायक गेली ती लोक येता वयता। हांगा एक मुखार माडेल गांव आसा, मुखार धडे गांव आसा, आणि मेन म्हणल्यार गणपतीची देवळां लोक श्रद्धेन हांगा मंगळारा हांगा पांय पडपा येतात। पंडेमळ मिराबाग थंयचे लोक पांय पडपा येता हांगा। आणि इन्सिडेंट असो जावन अकस्मात तर हांगा कितें जालें जाल्यार हाका कोण जबाबदार? 2 दीस श्रावण आता श्रावण चालू जावपा आसा, कोण जबाबदार? हो बारीक रस्तो आणि समज हे कॉलेप्स जालें जाल्यार कोणाक कितें जालें कोण जबाबदार?